PS क्लबान घडोवन हाडपी श्वेता आयच्या कार्यक्रमाची स्पेशल गेस्ट दिपाली जिणें DRDA मार्फत खूब कामां बायलां खातीर महिलां खातीर केल्या आनी हातूंत पार्टिसिपेट जावपी सगळे महिला चड दिसता म्हणजे महिलां खातीरूच चड आसा सगळे हांव श्वेताचें अभिनंदन करता की खरेंच एका प्लॅटफॉर्माचेर सगळ्यांक हाडून तांचे प्रॉडक्ट्स दाखोवपाचें काम एक मोठ्या प्रमाणाचेर ताणें चालू केल्लें आसा ताका म्हाका खात्री आसा की ताका सक्सेसफूल जातलें कारण आज ग्रुप्स खूब जाल्या म्हणजे पयर हांव सेक्रेटेरियेटांत कुणबी साडीचें हँडलुमाचें एक्झिबिशन ते म्हाका थोड्यो महिला मेळ्यो तुयेच्यो म्हणजे पेडण्या पूण तांचे इतले एक्टीव म्हणजे हांवें पळयलां तरेच्यो डायऱ्यो केल्या आनी म्हणजे कितलेशे हांवें तांगे डायरी घेतली आनी कितें घेतलें म्हणजे पळोवपाक सुद्दां कितले त्रास काडून तांणी तें केलां आनी दे आर मच कम्फर्टेबल म्हणजे तांणी उलयता जेन्ना म्हाका दिसलें की दे आर हॅपी वीथ वॉट दे आर डुईंग तांकां इन्कम आनी हे तें बरें मेळटा आतां ते लखपती दिदी बिदी जाल्यार लखपती दिदी जाल्यार इट्स ए गूड हे अचिवमेंट बरो अचिवमेंट समाज आतां ताणें कंपेर करतना सांगलें विकसीत भारत विकसीत गोवा हे सगळें जर जातलें जाल्यार पयलीं म्हणजे आमी सगळे विकसीत आसपाक जाय प्रत्येक महिला ह्या देशांतली विकसीत आसपाक जाय महिलेचें कॉन्ट्रिब्युशन आपल्या संवसारा खातीर आसपाक जाय नाजाल्यार महिलाक तो रिस्पेक्ट मेळपाक जाय आशिल्लो तो रिस्पेक्ट पयलीं भशेन ना महिला जर सेल्फ सफिशियंट जाली जाल्यार भुरगे धरून घोव धरून सगळे ते सुद्दां बायलेक रिस्पेक्ट दिता आनी म्हणून महिला आपल्या पांयाचेर उबे रावप हांव जेन्ना आपल्या पांयाचेर उबे रावप म्हणटा तेन्ना झगडी करपाक हांव उबे रावप म्हणटा महिलांक जर आपल्या पांयाचेर कितें जोडलें जाल्यार इट हेल्प्स तुमचो संवसाराचो पळय रथ आसता तो बऱ्या पद्दतीन मुखार वचपाक शकता कारण दिसान दीस म्हारगाय वाडटा दिसान दीस भुरग्यांक शिकयता जाल्यार तुका खर्च येता तरेतरेचे प्रॉब्लेम उपस्थित जाता आनी पयलीं भशेन ते जॉयंट फॅमिली बी ना आतांची फॅमिली म्हणजे ल्हान आसता तो बायलांक 2 जाणां भुरगीं हे सगळें लक्षांत दवरून बायलांक एनकरेज करप महिलांक एनकरेज करप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सदांच तागेलें तें आसा गरीब कल्याण आनी नारी शक्ती म्हणजे हे 2 आनी एम्प्लॉयमेंट हे 2-3 तागेले सामके थस्ट आसता म्हणजे प्रोग्राम सुद्दां ओरिएंटेड टुवर्ड्स दॅट तातूंत मेन इंटेंशन कितें की देशांत स्त्री शक्ती जर घट जायत स्त्री शक्ती जाल्यार संवसार बरो चलता देशूय बरो चलता देश सक्षम जाता त्या हातूंतल्यान हो एक बरो एफर्ट हांगा चलता हांव बाय श्वेताचें अभिनंदन करता की ताणें सगळ्यांक एकठांय करून मोठ्या प्रमाणांत हांगा हें प्रमाण करून हाडटा हांवें एकदां दिवालीक सांगिल्लें की म्हजो एक प्लॅन आशिल्लो थंय कोर्टाच्या सायडीन हांवें जागो एक्वायर केल्लो मुख्यमंत्री आसा आतां म्हजें एक प्लॅन आशिल्लो की रिन्युएबल एनर्जी पार्क करपाचो आनी ताजे बरोबर एक सेल्फ घेवपा खातीर एक कॉम्प्लेक्स करपाचें व्हडलें तातूंत ग्रावंड फ्लोर टोटली ग्लासाचो प्रोडक्ट्स आपले दाखोवपाक एक्झिबीट करपाक विकपाक आनी वयले स्टॉल्स आसा ते सेल्फ हेल्प ग्रुपान दिवपाचे बॉम्बे जय गोपाल इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून अशें ग्रावंड प्लस 8 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डींग कितें सगळ्यांक गाळे दिल्ले आसा बांदनाक तांकां काम करपाकय मेळटा ते भितर काम कर सकयल तुजें एक्झिबीट कर असो एक प्लॅन आसा तो मागीर काही कारणां लागून तो उरलो जागो आसा अजून तें पळोवया कितें करपाक जाल्यार हांवें म्हाका म्हटलां चीफ मिनिस्टराक म्हटलां ताचो कन्सेप्ट बरो आसला आनी महिलांक एकदम बऱ्या पडटा सेंट्रल लोकेशन ट्युरिस्टांक सगळ्यो गाडी येता त्यो थंय हाडपाक जाता दाखोवपाक जाता एक सेंट्रल पॉयंट असो जाता ताजे खातीर हांव प्रयत्न करता पळोवया प्रयत्नाक यश मेळ्ळें जाल्यार तुमकांय सगळ्यांक बऱ्या पडटा आनी परत एकदम श्वेताचें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं हो उत्सव आमी हांगा मनोवपाक जमिल्ली आसात आमच्यो सगळ्यो DRDAच्यो स्त्री शक्तीच्यो महिला आनी बाकीच्यो आमच्यो वांगडी महिला ज्यो एंटरप्रेनर आसात तांणी बरे बरे क्राफ्ट्स आनी आपली खुबशे प्रोडक्ट हांगा डिस्प्ले केल्ले आसा हांव श्वेताचें कौतुक करता आनी सराक दिगंबर सराचेय बी आमचे जे एक्स चीफ मिनिस्टर आनी प्रेजेंट MLA ऑफ मडगांव आसात तांकां ऑनरेबल सराक सांगता की तुमी तुमचो सपोर्ट आमकां सदांच आसता आमी सदांच तुमकां तोखेतात सर तुमी तुमचो सपोर्ट असोच आसूं न्ही आनी दुसरी अशीच श्वेतान म्हाका सांगिल्लें की आमचो नॅशनल लेवलाचेरूय व्हरतली तर तेन्नाय तुमी अशी सपोर्ट करात आनी आपलो प्रोडक्ट व्हरात आमी MSME थ्रू टायअप करया आनी तुमकां हांव धाडपाचें पळयतलें नॅशनल लेवलाचेर व्हरतात सप्टेंबरान आमी सो तुम्ही तयार राहात तुम्ही फक्त तुमची कष्ट आणि तुमचे डेडिकेशन दाखयात
आणि आमी तुमकां दिवपाक हेल्प करपाक सदांच सदैव आसतली आणि ह्या सगळ्या मडगांवकारांक किंवा सगळ्या सालसेट आनी सावथाच्या लोकांक हांव आव्हान करता की तांणी प्लीज हांगा तरंगान विजीट करची, आमच्या बायलांची उर्बा वाडोवची आणि तांकां 2 पयशे जमोवपाक आणि आपली कला दाखोवपाक वाव दिवचो. सगळ्यांनी फुडें सरून हांगा मोठ्यान गर्दी करची. आज 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख आणि 17 तारीख 4 दिसांचे हांगा हें आसतलें. हांव सगळ्यांक सांगता मुद्दम होवन तांचे क्राफ्ट आनी तांची जी कुलिनरी आर्ट आसा ती पळोवपाक हांगा सगळ्यांनी विजीट करचें आणि मोठ्या संख्येन सक्सेसफूल करचें. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम. तरंग उत्सवाक श्री दिगंबर कामतजी आमचे ऑनरेबल एमएलए ऑफ मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तांकां वेलकम करता आनी थँक्स म्हणटा तेंचे टायम, तेंचे एवरी टायम ते हांगा आमी एवरी टायम आमी इन्विटेशन दिल्ल्याक ते केन्नाच ना म्हणना आमकां. दीस इज अ 3rd एडिशन ऑफ साऊथ गोवा तरंग उत्सव. त्याच बरोबर दिपाली नायक मॅम BRD प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ साऊथ गोवा, तिचे सुद्दां हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा आनी व्हेरी व्हेरी ग्रॅटिट्यूड टू हर बिकॉज शी इज बीन ऑलवेज helpful and motivating for me. She is like a mentor and a guide to me. तरंग उत्सव ह्या 2 वर्सां एक व्हडली झेप घेतल्या अशें म्हणू शकता आमी, कित्याक गोंयांत फर्स्ट टायम मिनिस्ट्री ऑफ MSME इम्प्लिमेंटेशन जी स्कीम आसा ती तरंग आमी आमच्या ऑर्गनायझेशनान वुमन एंटरप्रेन्युअर्सांक दिल्ली. जवळ जवळ 100 वयर वुमन एंटरप्रेन्युअर्सांक तेजे बेनिफीट जाल्ले, रिएम्बर्समेंट जाला तांकां पयशे. सो ती आमची नॉर्थ गोवा एडिशनाक आशिल्ली आनी आमच्या साऊथ गोवा एडिशनाक मे बी नेक्स्ट इयर वी वील डू इट. So I welcome everybody, all our members, all our exhibitors, all our well-wishers, and wish you all a very very good luck for this exhibition. आमच्या सायडीन आमी खूब प्रमोशन केलां, सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांनी आपापले स्टेटस फेसबुक सगळ्यांक घालचे आनी प्रमोट करचे जाता तितले आनी जाता तितले वॉक-इन्स अट्रॅक्ट करचे एक्झिबिशनाक. थँक्यू ऑल. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.